बीजेपीच्या गोट्यात तुम्ही कितक्या दीस न्हिदतले रे, कितक्या दीस स्वतःक बांधून घेतले रे त्याच्या दाव्यान. अरे इतको तुमच्या एसटी समाजाचेर हांव गोविंद गावडेक विचारून करता, रमेश तवडकराक विचारून करता, बाब गणेश गांवकाराक विचारून, आंतरीक वादाक विचारून करता. हा खंयच्या गोट्यान लागला, भरत प्राण घातला कितें तुमचा तरी गोट्यान तुमच्या. हय केन्ना येतले ह्या तुमच्या बांधवाचेर अन्याय जाता याचे निवारण करपा खातीर तुम्ही केन्ना भायर सरताले? हो माझा तुमका प्रश्न असा. जाल्यार देवा 2027च्या इलेक्शनाक आम्ही जे सगळे करतले न्ही तुमच्या खातीर पॉलिटिकल रिझर्वेशन, ताका फायदा घेवपाक जाय मागीर. तर आयज इतकीच मागणी आसा. तर आम्ही मागता 39 हे आख्ख्या गोंयांतसून रद्द जावचे म्हणून. पूण त्याच्यान पयली ही आता आमकां कितें आसा, एमर्जन्सी आसा. एमर्जन्सी आसा आम्ही म्हटला त्या प्रमाणे. अरे जेन्ना त्या बोर्डाचेर रोज डेपो आसा आणि डेपोच एप्लिकेशन करता कित्याक कन्वर्जनाक 84,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ एरिया आणि ते सुद्धा पीसफिल करून कुडके करून. हा जातले कितें? तुम्ही ताका ना म्हणूंक शकताले? विश्वजीत राणे ना म्हणूंक शकतालो? ना म्हणचे ना. बाय दिव्या राणे ना म्हणूंक शकताले? ना. तर सांगपाचें अशें आसा, तर आमी आता बोगी रावचे ना. इनफ इज इनफ. आज गोंयभर लोक जे चोयताय, आम कोण जे चोयल्ले, आज जे विरेशा मॅन हँडलिंग केला तेच भाशेन एक कॉन्स्टेबल परब बुडलो त्याने म्हाकाय मॅन हँडल केल्लो. तो आज हिंगा आहा, हे तुमच्या फाटल्यान आहा. हे पुलीस आज गोंयकारांक राखपा येयल्लो नाही. आज हे 39 हेयाचेर जे जितले झोन चेंज जाला, जे जितले जातले, हे सगळे म्हाका दिसता आज सगळे गोंयकारान आज हिंग येवपाक गरज आहा. आज आमगे हे गांवच लोकांक सपोर्ट करपाक येवपाक गरज आहा आणि हो मुवमेंट हिंगसोन कंटिन्यू दवरपाचो आज हो उलो आम सगळे एकठांय जावन उलो मारताय. आज जे विरेशा जाला ते चोयल जाल्यार हांव मडगांवसर म्हाका चोवपा पडे की विरेशा कितें जाल काय म्हणून. अँड दॅट टू वेन द असेंब्ली हॅज बीन कॉल्ड. असेंब्ली कॉल केला आसतना तुम्ही आमगेले आमदाराक मॅन हँडल करताय. इमिजिएट सस्पेंड जावपा जाय तो पुलीस. इमिजिएट सस्पेंड आणि डिसमिसल ऑर्डर काडपा जाय. दिस इज डिसिप्लिनरी ऑर्डर काडपा जाय बिकॉज ही इज आउट ऑफ वॉट इज ट्रायिंग टू डू. आज ते कुबान तेगे जी तकली हांवें चोयली व्हिडिओचेर, ते स्टेप्सांचेर तकली सकयल हाडली. तुम जर तरी आमदाराक जर तर अशें करून ट्रिटमेंट करतले जाल्यार मुखार तुमकां आनी कितें हिंगा दवरप आमी. म्हाका दिसता दिस इज इनफ म्हणटे भाशेन गोंयभर लोकांनी आज उठपा जाय. गोंयभर लोकांनी हिंग येवपा जाय आणि आम गोंयभर लोकां आज हिंग एकठांय करतले. सगळे ऑपोजिशन एमएलए कामूल मारलो आहा, सगळे आमदार जे आज रुलिंग आहाय बीजेपी बराबर. आणि तुमकां दिसता की हे आज आमकां फाल तुमक जातले. हाल तुमकांय दांड्यान मार पडटलो. तुम जरी तर आज लोकां बरा उब रावनाय जाल्यार लोक तुमगे घराक येन तुमकां लोक दाखयतलो कितें. आम सगळे एकठांय जातले आणि म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर तुम जे दांडे घेवन हाती आहाय हे दांड आम हाती घेतले आणि तुमचोय आम कितकोन मार दिताय तो एकठांय जावन तुम सगळे युनिफॉर्म घालून हाय ते घेतले आमी. प्रमोद सावंता उल मारताय, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हे सगळे तुझ्या अंडर जाता, होमा अंडर जाता. आज विरेशाचे जाला, पण ते मुजेर जाल्लो, अशें करून जायत जाणांचे जायत गेल्लो. तू एक्शन घेना. गोलवा पीआयआचेर आम उलयल्ले आहाय, तेका अजून काय केलं ना, थिंग रिप्लेसमेंट घालना. This entire law and order situation is going out of control because you are heading this and you are not putting things right. विश्वजीत राणे 39 हेयाचेर झोन चेंज करीत आहा. शेत जी आल्ली, भाट जी आल्ली ती सगळे तू कन्वर्ट करून उडयताय 39 हेयाचेर. आज आख्खो गांव उब रावलो आहा, आख्खे गांव दुयपाड गायले आहाय आणि हे सगळे जाता कित्याक आज गोंयकार पीसफुल म्हूण. पूण नो लॉंगर वी आर गोइंग टू बी पीसफुल. No longer we are going to be non-violent. Violence चालू
जातली कित्याक तुम वायलन्स कॉमेस केल्या आणि तुम वायलन्स विदेशाच्या हातगान कॉमेस केला. हे वायलन्साचेर आमी जबाब दितले आणि गोंयकार एकठांय रावून तुमचेरय वायलन्स करपाक आता मुखार सरतले. दिस इज आवर वर्ड. उल मारताय आमी सगल्यांक. कम डाऊन हियर टू पेंजीम. सगळे गोंयचे लोक एकठांय जावया. We will stay here till this 39A is not scrapped and we want a new regional plan. This is the demand of Goa and this is the voice of Goa. वेलसी बाब, तुम्ही म्हणल्यार TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे 39A अंडर कन्वर्शन करीत आसा. ताचेर क्रिमिनल ऑफेन्स फायल जावपाक जाय अशें तुमकां दिसना एज अ MLA? क्रिमिनल ऑफेन्स तेजेर न्हू. क्रिमिनल ऑफेन्स हे सगळे आहाय तेंचे जावपाक जाय. बिकॉज दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देअर पोझिशन. हो जो बीजेपी सरकार आहा ते सगळ्यांचे अत्याचार करीत आहे आणि स्टेप बाय स्टेप आय थिंक वी विल हॅव टू डू दिस. हांवें एवढो विरेशागे आयकलां and I have seen the draft. We are all there with him and we will also support and sign all the documents in order to file a criminal offense against the TCP minister and even the chief minister and the entire ministers who are part of all these things that is happening in Goa today. वेन्सी बाब, तुम्ही म्हणले आता सगळ्या लोकांनी भायर सरपाक जाय. तुम्ही सावथांतल्या लोकांक हिंगा हाडटले सपोर्टाक? बाय सत्याना उल मान येला मडगांवसून हांवें उल मारलो सगळ्यांक हिंग पावपाक आणि आमी आता फोनाचेर सगळ्या लोकांक एक्टिवेट करतले. सगळ्या लोकांक सांगतले जे कोण पावपाक शकता AI and then we will make a plan to stay here throughout the night and continue this protest till the time these demands are executed correctly. हे लेटर आम्ही आयज ड्राफ्ट केला MLA विरेश बोरकरान टू द स्पीकर आणि टू द गव्हर्नर. हेजेर आमी सगळे डिटेल्स केला. जे भशेन युरीन सांगला, विरेशान उलयला आणि आमदार आमचे वेन्सीन सांगला. सिन्स द असेंब्ली सेशन इज ऑलरेडी कॉल्ड, दॅट मीन्स द MLA इज डुईंग हीज ड्युटी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, फ्रेमिंग क्वेश्चन्स, डुईंग हीज रिप्रेझेंटेशन फॉर द असेंब्ली. आणि ह्या पिरियडान जेन्ना एक पुलीस इन्स्पेक्टर नाल्यार कोणूय पुलीस स्टाफ MLA डिटेन करूंक सोदता नाल्यार MLAचेर हात दवरता, देन इट इज अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. इट काउंट्स टू सस्पेन्शन, ऑल्सो इट काउंट्स टू टर्मिनेशन. बिकॉज एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स ताका थोडे प्रिविलेजीस आसता एंड दिस इज डिनायल ऑफ हीज प्रिविलेज रायट्स to act as a representative of his constituency. आणि तशेंच हे लेटरान आमी बरयला की जे कोण ऑफिशल्स, जे कोण पुलीस स्टाफ जे इन्वॉल्ड आसले आयच्या इन्सिडंटान तांकां बेगीनचे बेगीन सस्पेंड करचे, तांकां एक इन्क्वायरी बसोवचे अंडर द स्पीकर, बिकॉज द स्पीकर इज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. Secondly, we are calling all the people of Goa, सगळे गोंयकारांक आमी आपयता. आयज तुमी पळयला आसतले व्हिडिओचेर आमचे आमदाराक तेंच्यांनी कहे ओडून, ऑफिसांतल्यान ओडून, स्टेप्सांतल्यान ओडून तेजेर मानीक, तेजे तकलेक, तेज्या हार्टीक आतां डॅमेज आहा, तेका इंजरीज आहा. आमी आतांच 108 आपयल्ले आणि 108 आपोवन आमी तेजे सद्याक मेडिकल चॅकअप केला. तेका सद्याक स्लायट हेडेक आहा, स्लायट कंकशन आसतले, जे भाशेन तो स्टेप्साक आडावलो तो. खास करून आमचे ते थोडेच ST भाव आहात तांकां मार लागला, थोड्यांक पांयांक मार लागला, थोड्यांक ओडटा आसतना ते पडले. सो हे पुलीस ब्रुटॅलिटी हे जे आयज गोंयांत चालू आहा, आयज खंय ना खंय हे स्टॉप जावपाक जाय. जे भाशेन सावथ गोवान एक पुलीस ऑफिसरान एकल्या भुरग्याक मारलेलो, ताका हेड इंजरीज जावन ब्रेन सर्जरी करून आयज पुलीस ब्रुटॅलिटी इतले जाला की पीपल आर स्कॅर्ड ऑफ द पुलीस. पुलीस आर हियर टू प्रोटेक्ट द पब्लीक. पूण आयज अशें दिसून येता की पुलीस हे बिल्डर माफियांक, हे जे कोण आयज गोंय काबार करूंक सोदता तांकां ही पुलीस आहा आनी MLA नाल्यार सामान्य लोकांक ही पुलीस ना. हांव एक अल्टिमेटम दिता प्रमोद सावंताक, तुका आमी 1 वर दिता.
हे जे पुलीस आहलेले जे कोण ह्या इन्सिडंटान इन्वॉल्व आहलेले तांकां तुमी हिंगच्यान फर्स्ट ऑफ ऑल हिंगच्यान तेंच्यांनी काडपाचो. सेकंड तांकां आयचे आयज सस्पेंड करपाचो. आयचे आयज सस्पेंड करपाचें. 1 वरचे टायम दिता आमी तुमकां. जोरी तर 1 वरान जायना आख्खे गोंयभर लोक हिंगा हाजीर जातले आनी जाय जाल्यार गोंय आमी बॉम्ब उडयतले. कित्याक तुमी एक ऑनेस्ट MLAचेर हात दवरला. एक ऑनेस्ट MLAचेर तुमी पांव घातला. एक ऑनेस्ट MLAक तुमी हे गव्हर्मेंट ऑफिसांतल्यान ओडून काडला. सो वी आर गिविंग 1 hour टायम टू सस्पेंड दीस ऑफिसर्स, दीस PIs who are there here. First of all, get them out from here. हे पपेट पुलीस जे आयज आमच्या गोंयान आहा ते पपेट पुलीस. हे PCB पपेट पुलीस ऑफ प्रमोद सावंत. तुम्ही लोकां खातीर ना हिंगा. हे जे कोण पपेट पुलीस आहा तांकां हिंगच्यान भायर काडपाचे, तांकां सस्पेंड करपाचे. आनी 1 वरान जरी तुमी हे करना आख्खे गोंयभर लोक हिंगा येतले पणजे. वी विल नॉट हेजिटेट टू डिसरप्ट the functioning and we will continue till we get justice. You have laid hands on Revolutionary Goans MLA. आमचे सगळे रेव्होल्युशनरी भाव हांव उलो मारता. तुमी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करचो आनी तेज्या आदाराक येवचो. कित्याक आयज तो गोंयकारां खातीर झगडटा. गोंयकारा पासून मरोंक रेडी आहा तो. आयज तुम्ही पळयला जोरी तर कितें वयर सकयल जाल्ले आनी तेजी मान मोडलेली. कोण रिस्पॉन्सिबल आसपाचो? कोण रिस्पॉन्सिबल आसपाचो? ही वॉर्निंग सगळे पुलीस इन्स्पेक्टरांक. लास्ट टायमूय पणजे जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो MLA वेंजीक तेंच्यांनी मारलेलो, लोकांक मारलेले, हे आमी क्वेश्चन घालतले एसेंब्लीन. हो आमी इशू काडटलो म्हणजे काडटलो. We are going to demand certain thing in the assembly. So that we are not going to say it, but we are going to demand certain amendments to policing in Goa. कित्याक this is going out of hand. आयज लोक भिवपाक लागल्या. हे आतां आमी स्पिकराक हँड ओवर करतले आनी गव्हर्नराकूय करतले. सो मागता आमचे प्रेसिडेंट बा मनोज परब तेज्यांनी तेजे कितें आहा ते सांगचें म्हूण. कालच्यान आमचो आमदार आनी पाले शिरगांवचे लोक हे आपले डिमांड्स घेवन ह्या DCP ऑफिसांत बसून आसात. राती ते हांगाच न्हिदले. डिमांड सिंपल आसले की जे कन्वर्जन 39A अंडर केला, लोकांक सांगनासतना केला, ग्रामसभेन डिस्कस करच्या आदी केला, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं केला आनी लोकांचेर अन्याय करून केला. आनी सगळे एनवायरमेंटल लॉज आसा ते सगळे डस्टबिनान मारून जे केला ते रिवोक करचे. जे एप्लिकेशन आहा ते रिजेक्ट करची. इतले सिंपल डिमांड आसलो, व्हडलो कांय नासले. आनी ताका लागून कालच्यान ते हांगा आसा. आयज सकाळी आमच्या आमदाराक आनी आमचे जे पाळे शिरगांवचे गोंयकार आसा तांकां पुलिसांनी भायर मारले, ऑफिसांच्यान भायर मारले. व्हिडियो सगळ्यांनी पळयला. विदेशाक कसो हाडला, बाकीच्या लोकांक कशें हाडला, आनी बायलांक कशी मिस हँडल केला, सगळे लोकांनी पळयल्ले आसा. आतां एकूच हांव सांगता की हो जो दीस आसा हो आमचो आयज, हो जो दीस आसा आयज 21 तारीख 21 फेब्रुवारी, हो दीस आमी हाका ब्लॅक डे म्हणना आनी मोडे म्हणपाचोय न्हू. हो ब्लॅक डे न्हू, तर हो एक गोंयच्या इतिहासान, गोंयच्या हिस्ट्रीन भांगराच्या उतरांनी, भांगराच्या शब्दांनी बरयल्लो हो दीस आसतलो. ही एक नवीन क्रांतीची एक सुरवात जाल्ली आसा. आयज एक आमदार जावन कितें करपाक शकता, आमदाराची पावर कितें, आमदार लोकांक लागून कसो झगडपाचो, ते ह्या फुडल्या पिळगेक, फुडें जे आमदार येतले तांकां एक लेसन आसतलो. आमी हेच्या पयलीं आमदार पयले, खूब आमदार पयले,
खुबशीं भाशणां आयकली, गोंयकारांक लागून आमी हें करतले, गोंयकारांक लागून तें करतले, गोंयकारांक लागून स्पेशल स्टेटस दितले आनी खूब गजाली गोंयकारांची उदरगत. पूण आयज जें घडलां भितरल्यान फक्त दूख इतलेंच आसा की आमच्या आमदाराक मार लागलो. पूण भितरल्यान हांव इतलो हॅपी आसा की आयज जें घडलां पळय हें स्वप्न आमी 2017च्यान पळयता की अशे आमदार घडपाक जाय जे गोंयांक लागून, गोंयकारांक लागून मरपाक रेडी आसतले. ह्या मातयेक लागून मरपाक रेडी आसतले. हेका लागून आमकां 9 वर्सां लागली. मार्च 3 तारखेर येता ते मार्चा 3 तारखेक आमकां आर्जीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता. 9 वर्सां आमी सेम गजाल सांगत आसा लोकांक. पूण आयज देवान आमकां एक आमदार दिलो. आयज त्या आमदारान दाखोवन दिलें की आमदार कसो आसपाक जाय. फक्त शब्दांनी गोंय वाचोवपाक जायना, फक्त वर्सांनी आनी भाशणान गोंय वाचोवपाक जायना. गोंय ग्रावंड झिरोचेर येवन वाचोवपाक जाय, गोंय काळजांतल्यान वाचोवपाक जाय. सो दीस आमी केन्नाच विसरपाचें ना. आमकां आर्जीक लागूनच न्हू तर संपूर्ण गोंयांक लागून आयजो जो दीस आसा हो एक भांगराचो दीस आसा. आयज एक नवीन क्रांती सुरवात जाता. रेव्होल्युशन 2.0 जें म्हणटा आमी तें आयच्यान चालू जाता. आनी हें रेव्होल्युशन बंद पडपाचें ना. हें रेव्होल्युशन खुबश्या जाणांक दिसता की आमच्या कडेन पयसो ना, आमी व्हडलीं बॅनरां मारिना, व्हडलीं होर्डिंगां मारिना, व्हडले रॅली काडिना म्हणून हें रेव्होल्युशन बंद पडलां, उजो पालवना म्हणून. हो उजो पालोवपाक हांगा जावंक ना. हो उजो पालोवपाक आमी पेटोवंक ना. हो उजो आनी पेट्टलो, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत पेट्टलो. आयज आमच्या आमदाराक जे भाशेन पुलिसांनी हाडला, सगळे जाण उलयला तेजेर हांव चड उलयना. जें कितें करपाक जाय, जें कितें जावपाक जाय ते युनिवर्स पळयतले. ही आमची सातेरी देवी आसा ती पळयतली. सातेरी देवी म्हटल्यार कितें? ही माती. सातेरी म्हटल्यार ही माती. आनी ह्या मातयेक लागून, ह्या माय भूंयक लागून जे लोक आयज हांगा झगडटा, बसला, हांगा न्हिदला, तांकां आशिर्वाद ह्या देवीचो आहा. हे गोंयांत जे आमचे देव आसा हे सगळ्या देवांचो आहा, गोंयच्या सायबाचो आहा. प्रत्येक गजाल जी जाता ती देवाच्या आशिर्वादान जाता, युनिवर्सल पावरान जाता. ही बेश्टी जायना, ही पयशांनी जायना. आनी पयशांनी हें जावपाचो शकना. आयज केदेंय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, आयज आपल्या भुरग्यांक पयशे दिवन पासून हें काम करपाक शकचें ना, केन्नाच जावपाचें ना, केन्नाच जावंक ना. हे हांगा ड्रामा ना, हांगा नौटंकी ना. हांगा काळजांत उजो आसा. गोंयच्या ह्या जमनीक लागून, ह्या माय भूंयक लागून एक मोग आसा. आनी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हो जो रेव्होल्युशन 2.0 हे फक्त आर्जीचेच न्हू, हे सगळ्या गोंयकारांचें चालू जाल्लें. हांव इतलोच डिमांड करता सगळ्या गोंयकारांक आनी अपील करता, एक रिक्वेस्ट करता, पांयां पडोन मागता की हो चान्स परतो सोडया नाका. आमी 9 वर्सां जालीं तुमकां सांगता. आनी कालूच हांवें सांगलेलें ह्या बायलां कडेन जेन्ना उलयतालो, एक दीस आमकां हे ओडून काडून मारून सकयल हाडटले म्हणून. ते हांवें म्हटलेलें फुडल्या वर्सा म्हणून, पूण दुसऱ्या दिसूच जालें, नेक्स्ट डे जालें. म्हणजे परिस्थिती इतले बिकट आहा की आमी गोंयकार गोंयांत शेणत आसा. आनी इट इज नॉट ओन्ली दिल्ली बिल्डर. आमी फक्त आयज दिल्लीचेच बिल्डरांक टार्गेट करून चलपाचें ना. आयज जो मायग्रंट गोंयांत येवन हांगा झोपडपट्टे बांदता, आमच्या चेडवांचेर रेप करता, मर्डर करता, क्रिमिनल एक्टिविटीज करता, आमच्या हक्काचे जागे चोरता, मतदान चोरता, मतां चोरता, आमदार सिलेक्ट करता, CM सिलेक्ट करता, पंचायत डिसायड करता. आयज ह्या सगळ्यांच्या विरुद्ध ही लढाई जावपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली दिल्ली बिल्डर. हे लक्षांत दवरा. आमी मतांक लागून हेंच्या पांया कडेन वचत रावले आनी आयज हे दीस पळोवचे पडला. कित्याक पळोवचे पडटा हे दीस हे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. दिल्लीकार आतां येयला गोंयांत. हांव परतो रिपीट करता, दिल्लीकार आतां येयला गोंयांत. जे मायग्रंट वोट बँक आयज कॉन्स्टिट्युएन्सीन 10,000 15,000 जी जाल्ली आहा पळय, हेंच्या कुस्ताचेर हो सरकार आयज उठ्ठा. हेंच्या कुस्ताचेर आयज तो उठ्ठा म्हणून आयज आमदाराक आनी ह्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक हात घालता. कोणाच्या कुस्ताचेर? ह्या भायल्या लोकांच्या मतांचेर. दिल्लीकारांची हांगा मतां ना. दिल्लीकार प्रॉपर्टी घेता, आमी अगेन्स्ट सुद्दां. पूण लक्षांत दवरा, जो मेरेन पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेरेन पॉलिटिकल लिडर्स जे गोंय वाचोवपाचें भाशण करतात, गोंय राखपाचें भाशण करतात, जर ते बस्तीन वचून जर प्रचार करता, ह्या बस्तींनी वचून जर मतां मागता, लमाणे कडेन, येल्लप्पा कडेन, ह्या बक्षी कडेन, वर्मा कडेन जर वचून जर ते मतां मागतात, भीक मागतात, जाल्यार हांव म्हणटा ते रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या आयच्या दिसा.
रिस्पॉन्सिबल आहा. हांवें चिंतलां म्हाका राग करपाचो ना, कित्याक हांव रागान उलयतां मागीर लोकांक दिसता मनोज तापता, मनोज रागान उलयता, मनोज एग्रेशन करता, दूख जाता खूब. पूण म्हाका तें प्रकट करपाचें ना. कित्याक 9 वर्सां तें केल्यान फक्त एकूच म्हटलें की मनोज रागान उलयता. ताका चोरलेलो MLA चलता, रेप केल्ले MLA चलतात, तांकां नागयल्ले MLA चलता, ह्या मायग्रंटांक वयर काडलेले MLA चलतात. पूण राग केल्लो गोंयांक लागून रागान उलयल्लो मनीस तांकां चलना. आयज जर हें अशेंच कंटिन्यू जालें, इट इज नॉट ओन्ली देल्लीकार, हांव रिपीट करता परतो, नॉट ओन्ली देल्लीकार. आयज आमच्या म्हापसा बाजारान आमच्या बायलांक, अशीच बायलां ही हांगा आसा तशीच बायलां थंय बाजारान बसता, तांकां सुर्यो दाखयता मायग्रंट. प्रोटेक्ट कोण करता? BJPचो सरकार. आनी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी वचून थंय मतां मागता. बंद जावपाक जाय. हांव मागता हांगा युरी आसा, हांगा बेंजी आहा, हे जे गोंयान इल्लीगल बस्ती आहा, हे जे झोपडपट्टी आसा, इल्लीगल वोटींग कार्ड आसा, ड्युअल वोटींग कार्डां, ही कॅन्सल जावपाक जाय. हे बस्ती डेमोलिश जावपाक जाय. आयज जर आमी गोंयांक लागून जर उलयता, हांव कित्याक आयज उलयता तेंय सांगता. आयज आमचो आमदारान डिसिजन घेतला की मरे पर्यंत हांगा बसतलो. जर हो सरकार आयकना जाल्यार आमचो आमदार आमकां नातलो, आमचो भाव आमकां नातलो, आमचो विरेश आमकां नातलो. तुमकां काय आसपाचें ना. तुमी कोणाक तरी दुसऱ्याक दवरतले, तुमचें राजकारण तुमी करतले, फाल्यां तेज्या फोटवाचेर हार घालता, तेज्या नांवान स्कॉलरशीप दितले. पूण आमचो भाव, आमचो विरेश आमकां नातलो. हें दूख आमकां आसतलें. पूण हांव सगळ्यांक सांगता, ही जी आयज दादागिरी जी चल्ल्या, ही दादागिरी जी घडटा, ह्या फक्त आनी फक्त ह्या मायग्रंटांच्या वोटांक लागून. प्रत्येक मायग्रंट वोट आयज आमकां सकयल उडयत आसा, आमकां काबार करीत आसा. आयज ह्या मायग्रंटांच्या वोटाक लागून आमच्या आमदाराचेर हात घातलाय. आनी कित्याक न्हू, गोंयकारूच जर आयज आमच्या गोंयांत आसले, गोंयकारांचीच जर ताकद आसली जाल्यार आमदाराचेर हात घालपाक, गोंयकारांचेर हात घालपाक खंयच्याच सरकाराक केन्नाच कापासतात जावचें नासलें. आनी ही सुरवात आसा. आयज जर आमी हे मनान हाडिना, आमी जर निश्चय करिना की हे देल्लीकार, हे मायग्रंट येवन जे गोंयान आयज काबीज करता, ते मागीर आमचे कोमदात लँड जावन नाल, प्रायवेट लँड जावं, दोंगर जावन नाल, शेतां जावं, आमचे नोकरे जावन नाल, धंदे जावं, जे काबीज करता हांकां जाग्याचेर हाडपाक जाय. आनी हांव इतलेंच सांगता लोकांक की आमी आतां सगळे जाण सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, सगळ्या MLA कडेन मागता, जे हांगा ऑपोजिशन, स्पेशली ऑपोजिशन MLA, हांव मागता तुमच्या कडेन की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक तुमी उलो मारात. हो चान्स आमी सोडया नाका. सगळ्या लोकांक उलो मारात. हांगा आमकां आतां एक एकटे येवन भाशणां केल्लीच नाका, खूब जालीं भाशणां. खंयच्याच आमदारान, खंयच्याच लिडरान जेच्या कडेन ताकद आसा तेणी हांगा एकटे येवपाचें ना. हांगा लोकांक घेवन येवपाची. RGची फायट न्हू, ही 39A ही गोंयची फायट आसा, गोंयच्या अस्तित्वाची फायट आसा. लोकांक सगळ्यांक इन्वायट करा, सगळ्यांक अपील करा हांगा या म्हणून. जावन हांगा लाखांनी लोक जमून हांगा हिस्ट्री क्रिएट जावन ह्या जो ब्लॅक डे न्हू, हो गोल्डन डे जावन गोंयांक लागून. तुमीच न्हू तर तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या बायलेक, आवयक, सगळ्यांक घेवन हांगा हजर रावा. सगळे जाण हांगा हजर रावया. हांवूय म्हाज्या फॅमिलीक उलो मारता, तुमी आसा थंयच्यान प्लीज हांगा येयात. हो आमचो आमदार, हो आमचो विरेश, हेका लागून आमी हांगा तेच्या वांगडा एवरी सिंगल मिनीट जो मेरेन तो हांगा आसा तो मेरेन आमी आसतलो. आनी एक सांगता, जर विरेशाक कितें जावपाक लागलें, आमी आजून मेरेन तांडव करूंक ना. हांव म्हणटा आतांय करचें ना, पूण जर कितें जावपाक लागलें आमी आमच्या जिवाची पर्वा करिना. मागीर सांबाळून रावपाचें हेंच्यान. हो विश्वजीत राणे जो आमकां ब्लॅकमेलर म्हणटा, तुज्या बापायक ब्लॅकमेल करून तुवें तुज्या बायलेक सीट दिलाय, तिकेट दिला, तुज्या त्या इनोवाचेर फादर मारला, बापाच्या तकलेचेर गन दवरला, आनी तूं आमच्या आमदाराक आनी ह्या लोकांक ब्लॅकमेलर म्हणटा. हे खूब आसा. कितें आतां देव पळोवन घेतला, हांव चड उलयना तेजेर. पूण इतलेंच वयता वयता लोकां कडेन अपील करता, प्लीज ज्या ज्या गांवांनी आयज मेगा प्रोजेक्टाचेर तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, जर तुमकां दिसता हे मेगा प्रोजेक्ट तुमकां नाका, हे मायग्रंटाचे बस्त्यो नाका, स्क्रॅप यार्डां नाका जाल्यार प्लीज हांगा येया आनी हें आंदोलन आसा, हें रेवल्युशन आसा, ही चळवळ आहा, ती फुडें व्हरा. देव बरें करूं. आतां आमचो जल्मी देवान गेल्लो, देवी सातेरीच्या देवान गेल्लो, तुमकां प्रसाद दिल्लो आसा आमच्या हॉटेल्या गांवकारांक लागून. देवी कडेन मागला तो तांकां प्रसाद दिता, कित्याक कारण आमचे MLAकूय दिता. आमकां मारलेले आसा, ओडून हाडप म्हणल्यार मारलेच करता. आमकां तांकां
ताकद दिवपाक देईन आमी ते तुमकां करता. फोटो एक घेऊया. श्री सातेरी माता की जय. आमका नका आमका नका 39 ए आमका नका आमका नका आमका नका 39 ए आमका नका आमका नका आमका नका 39 ए आमका नका आमचं गाव आमका जाय आमचं गाव आमका जाय आमचं गाव आमचं गाव आमचं गाव आमचं गाव आमचं गाव आमची शेता आमचं गाव आमच्या डांगर आमचं गाव आमच्या डांगर आमचं गाव आमच्या नया आमचं गाव आमच्या नया आमचं गाव सोडचना रे सोडचना जिंदाबाद सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंदाबाद सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंदाबाद सोडचना भाई मरा भाई मरा भाई मारा भाई मरा भाई मरा भाई मारा भाई मरा भाई मरा भाई मारा आमी आतां हांगा बसले सगळे पण म्हाका तरी दिसता की हे क्रांतीचे कांयच प्रतीक आसा. आमी सगळे एकटे येयल्ले आसा सगळे गोंया खातीर ह्या 39च्या विरोधा खातीर हांगा एकजूट जाल्ले आसा आनी म्हाका तरी दिसता ही क्रांती फुडें व्हरपाक लागून आमी सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर उपस्थित लावपाक जाय. आझाद मैदानाचेर जाता तितल्या प्रमाणान गोंयकारांनी येवचे. आमी हांगांतल्यान आतां आझाद मैदानाचेर वयता सगळ्यांक घेवन. कित्याक हितून फक्त DCP डिपार्टमेंटूच न्हू हे सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी इनवॉल्व आसा. बोर्डान हे सगळे बसलेले आसा. मिनिस्टर आसा मुखेलमंत्री आसा. सो हे सगळे जे आसा इंडस्ट्रियलिस्ट आसा माफिया बिल्डर माफिया आसा आनी हे क्रांतीचो प्रतीक म्हणून हो आझाद मैदान आझादीचो प्रतीक. ह्या आझाद मैदानाचेर हांव सगळ्यां कडेन उलोवंक मागता. ह्या आझाद मैदानाचेर तुमी सगळे येवचे. जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतल्यान उठपाचें ना. आनी ही घोशणा हांव जाहीर करतां. आनी कोण आयज कितलेशे जाणांनी पाठिंबो दिल्लो आसा तशेंच हांव मागतां आमचो युरी आलेमांव जो ऑपोजिशन लिडर आसा की हो जो अन्याय आमचेर केल्लो आसा तसोच बेंजी आसा हांगा आमदार आसा तो हो जो बिंग MLA म्हाजेर अन्याय केल्लो आसा हो स्पिकरा फुड्यान हाडचो. कित्याक हो व्हेरी सगळे लास्ट टायम बेंजीचेरूय जाल्ले आतां म्हाजेर जाल्ले आसा. आनी अशें समज आमी विरोधी पक्षाचे नेते जे आसा MLA जे आसा हेंचेर अशें जालें जाल्यार फुडें आनी आवाज म्हणटा तो उलोवलो ना सगळ्यांक बंद करचें पडटलें आनी आमी फाटीं सरपाचें ना. सो हांव मागतां की हो आवाज गव्हर्नरा कडेन पावचो. हांवें तरी लेटर केल्लें आसा आनी तशेंच स्पिकरा कडेन पावोवपाक जाय की स्पिकराक जेन्ना हांव उलयलो तेन्ना ताणें सांगलें आपणाक कांयच खबर ना म्हणून. सो हितून इतलें कळटा की ही मनमानी चल्लेली आसा. आतां आमी सगळे मेळून आझाद मैदानाचेर चलत वयतले आनी आझाद मैदानाचेर ही क्रांतीची जे आमचो हंगर स्ट्रायक आसा ही आमी सुरवात करतले. तुम्ही सगळेच वतले का काही जण असे सगळे वयतले. कोण कोणाक दिसता आमी कोणाक फोर्स करिना बट कोणाक दिसता गांवा खातीर आनी गोंया खातीर आमकां भायर सरपाक जाय. 39A विरुद्धान गोंयभरच्या खंयच्याय लोकांक दिसता की आमी आवाज उठोवपाक जाय हे गोंय राखपाक जाय तेंच्यांनी मुद्दम आझाद मैदानाचेर येवचें. आमी हाका आझाद मैदानाचेर या सगळे
कंट्रोल करपाक प्रमोदा मुखार वचपाक खबर आहे माझ्या सरकाराक म्हारग पडटा म्हणून हो प्रमोद ताका साथ दिता हो प्रमोद सपोर्ट करता ताका आयज ह्या प्रमोदा खातीर आयज गोंयकार रस्त्याचेर आसा हेचे कडेन सरकार सारकें चलोवंक जावंक ना म्हणून कितें आनी बीजेपीन आयज जो प्रमोद सावंताक चीफ मिनिस्टर करून दवरला न्हू हे दिल्लीचे आयकता सगळे हांगासर फक्त पपेट कशे बसल्यात हे दिल्लीच्या लोकांचे आयकून कसिनोवाल्यांक जाय तशें करतात कोल लॉबीवाल्यांक जाय तशें करता हॉटेल लॉबी जाय तशें करता आनी मायग्रंट बिल्डर लॉबीवाल्यांक जाय तशें करता अरे इरिगेशन कमांडांतले जागा कन्वर्ट केले हेंच्यांनी लज नासलेले कितें शीत खूब करपाचें हेंच्या तोंडार आयज हे सरकार ह्या टेररिस्ट मेकिंग फॅक्टरी हे सरकार टेररिस्ट मेकिंग फॅक्टरी आयज जे लोकांची मानसिकतायेचेर खेळटा खबर आहा तुका लोक मरे लास्टाक तकली उडयतलो मरे आनी हेंचेर हात घालतलो लास्टाक आयज ही परिस्थिती हेंच्यांनी निर्माण केल्या हांगासर कितें आयज जाणटे हांगासर जाणटे बायलां बीन खंय हांगासर गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन येवन आंदोलनां करपाची रे मागीर सरकार तुज्या दारी म्हणून तूं जो प्रोग्राम हाडलेलो कोणाक हाडलेलो बायेच्या घोवाक हाडलेलो सरकार तुज्या दारी आयज जनता सरकाराच्या दारान बसल्या मरे हांगासर कितें रे जनता दरबार म्हणून तुमी प्रोग्राम हाडलो तो कोणा खातीर हाडलो आयज जनता हिपय मरे ये मरे हांगासर आयज तुमी जे 33 बसल्यात न्हू सरकार चलोवपाक हे हांगा उबे रावा मरे अरे हे सरकार हे निर्लज्ज आनी निकम्मे हे लोक जेंच्यांनी ऑपोजिशन फोडले 8 जाण जे गेले ते निर्लज्ज आनी घेतले तेय निर्लज्ज म्हणून आयज गोंयकारांक अशें भायर सरोन हे आंदोलन करचें पडटा हे इश्यू एसेंब्लीन सॉल्व जावपाक जाय आसलेले कितें रे आयज एका आमदाराक ते उखलून ओडून हाडटा ते विरेश बोरकराक लज दिसपाक जाय मरे तुमी डेमोक्रेसीचो मर्डर केला मरे आयज तो डेमोक्रेसीचो मर्डर आमी विरेशा मार्फत पयला ताका ज्या पद्दतीन ओडून हाडला तो लज दिसपाक जाय तुमकां प्रमोद सावंताक लज दिसपाक जाय प्रमोद सावंत तुजें आमी रेजिग्नेशन मागता आनी विश्वजीत राणे तुजेंय रेजिग्नेशन मागता आजचे हात वयर काडून आमी वांगडा आसा आमी वांगडा लोकांक पिश्यान काडपाक वांगडा आहा तुमी कितें रे तुमकां मरे 2027 ज्या जाग्यार बसोंक जाय न्हू ते जाग्यार लोक सारके बसयतले पूण आयज जे विरेशा वांगडा घडला न्हू तेजो आमी निशेध करता आनी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता हांगा येया आनी उबे रावा म्हणून आयज ह्या शिरगांवच्या लोकांचेर जाता कितें फाल्यां तुमच्या गांवांत येतले ऑलरेडी सावड्ड्या पावले थिवी पावले सगळे कडेन पावले हे फोनान घालून सोडले हेंच्यांनी गोंयकारांक सगळ्या कितें आयज जे लोकांक मारताले न्हू ते आमदारांक मारपाक लागले असेंब्लीन एक निवडून धाडलेलो लोक प्रतिनिधी तेचेर हात घातला हेंच्यांनी ऑर्डर कोणी दिली प्रमोद सावंतान ऑर्डर दिली होम डिपार्टमेंट तुजे कडेन आसा तुज्या पुलिसांनी ताका हात घातला कितें आनी तो थंयसर मस्ती करून बसून आसलो तो वग्गी आंदोलन करपाक बसलेलो तुमी आयकना म्हणून लोकांक हांगा येवचें पडलें 20 लाख 25 लाख 50 लाख स्क्वेअर मिटर तुमी जागे हांगासर कन्वर्ट करतले आनी आमी हातीर हात धरून पळयतले कितें रे आमी काकुणीक हें घालूंक ना कळ्ळें तुमकां एक सांगता प्रमोद सावंताक अती जाली आतां
तू अती रे, तू रानां काबार केली, तू शेतां काबार केली, तू आमचे आज उदक सुद्दां सावड्डेचे चोरपाक सोदता. आयज तू अक्षरशा सगळ्या गोंयकारांक भिकेक लायलेले आसा सारके. आयज लोक कामा धंदेचे लोक हांगासर बसले पळय, कितें पोटा पाणयेचे लोक बाबडेचे दिसावडो आपलो जोडटा आनी हें करता ते. ती जाणी प्रमोद समाधान करून जे आता रिजनल प्लॅन म्हणटा न्हू, रिजनल प्लॅनाचो फायदो कितें जालो इफ बायपास करपाक ऑप्शन आहा जाल्यार? दॅट इज वॉट एवरीथींग हेज फायदो जालो कोणाय लोकां जे डेव्हलपमेंट जाय तें जावपाक जाय. वाय नॉट टेक इट बॅक टू द पीपल, लेट द पीपल डिसायड. अंडर द 73rd, 74th amendment, people have been given powers. Let it go to every Gram Sabha and decide where people are agitating on such large scale. हाय लोकांना पासत. Why are you not getting it to the people? हे जे स्क्रॅप करपाक जावपाकूच जाय. हे जेन्ना 39 येयलेले असेंब्लीन तुमी आख्खो प्रोटेस्ट केलो, पूण ते नासतना तेणी ते बायपास युअर Definitely, we went in the well that this section should not be bought. We protested, but they have a brute majority, and people should look and decide that these MLAs that were silent to spoil the law and order. Today, if you see in the state of war, the way things are happening, this is against लोकां विरुद्ध आज हो सरकार केल्लो. आनीक हेजे मुखार जी सेक्शन आहे ते रद्द जावपाक जाय. दॅट इज द ओनली सोल्युशन टू डू. टेक इट बॅक टू द पीपल, लेट द पीपल डिसायड. ते आझाद मैदानाचेर तेन्ना असेंब्लीन जालेलो तांकां आयकनासतना बिकॉज ऑफ मेजॉरिटीन ही सेक्शन पास जालेली. ते सेक्शन कितें करता जे आमी प्लॅन करतात प्लॅनिंग करची नेक्स्ट 10 वर्सां कंट्रोल करपाक भैया तुझी बाय का माझी या पॉवर बँक घेवपा जाय तो मागीर कोणाक सांग. केतन आझाद मैदानार वयता.